Sorvesporacia manai, novegit rotun gaiat, amcecati rotorian, tane corunda coilian. Sorvesporacia manai, Santos arhegit gaitau, Sorves poracea manai, Santos arhegit gaitau. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असू. बाबा बळीनो, आमचो देव उजवाड, पास्कांची वात जेजूक खुणायता आनी जेजू संवसाराचो उजवाड हे आमकां तीच पास्कांची वात उगडास करता. आनी दर एकल्याच्या जिवितांत हो जेजूचो उजवाड आसूंक आनी होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज जेजू आमकां उगडास करता. हीच चिंतना मनान धरून पयलीं आमी जेजूचो उजवाड घेवंक आनी होच उजवाड दुसऱ्यांकूय दिवंक आमकां आदारान करपा मागुया. सगळीं आमची इंतरसवां ह्या मिसाचे भेटेंत आमी हाडटना कांय जाणां दिनवासूंक सोदता, आपले भलायके बसत नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बसत कालच्या दिसा, तेच बरोबर पिडेंतली बरी केल्ल्या बसत ही दिनवासणेची मागणी देवाक उबारतना आमची खासगी मागणी हे मिसाचे भेटेन घालुया. जाणी आपल्या पासत माग म्हटलां तांचोय उगडास करुया. आनी जांकां आमी आस्वासन दिलां आमी तांचे पासत मागतले हांव म्हण ह्योय मागणी देवा मुखार हे मिसाचे भेटेंत आमी उबारुया. आनी आमचे सुखी ओळखून घेवन देवा मुखार अनेकामेका उजीर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचे अनेकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पुरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भणयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वार मेरेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोमया काकूत कर, Somia kaputkor, क्रिस्ता काकूत कर, Krista kaputkor, सोमया काकूत कर. Somia kaputkor. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचें जिवीत, खालत्यांची व्हडवीक आनी बऱ्या मनशांचें सासणेक सूख तुवें उदारपणान बासायलाय. त्या सुखा बरीत जिविताची भरतेन आमची थानेल्लीं काळजां दादोशी कर. ही आमची खालती विनोती दयाळायेन आयकून घे. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू
जेरुसलेम तावन परतले आनी ताणें आपणा बरोबर मार्को म्हणलोल्या जुआंवाक हाडलो. अंत्योकेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद आपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास कोत्ताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात ते केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलोक खोशेन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतोच ते दोगूय सेल्युसेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुंव्याची वाट ताणें दवरली. सालामिसाक पावतोच ते देंवले आनी थंय ताणें जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रां मुरगोटू संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडून. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून व्हडल्यान म्हळें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसाराचो उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना आनी म्हजी उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें, कित्याक म्हजेच प्रसंगी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त.
बाबा पडिनो जेजूची उतरां हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. उजवाडाचे किरीत 3 गूण आसा. उजवाड काळोखांत वाट दाखयता. उजवाड वस्तूचें मोल दाखयता आनी उजवाड वाड जावंक आदार करता. पयलें म्हणल्यार उजवाड काळोखांत वाट दाखयता. आमच्या शेजारच्याच गांवांत सिकेरी फोलेर आसा आनी आतां तरी आमचे लागीं GPS आसा. मोबायलाचेर आमकां गमता. पूण आदल्या काळार उदीक करून ह्या फोलेराच्या उजवाडांत जे नुस्तें मारपी आमचे भाव ही वाट परत येवंक दवरताले. म्हणून हो उजवाड हो फोलेर तांकां परत खंय पावल्या खंय वेचें हें दाखयतालें. हो काळोखांत आमी चलता तेन्ना उजवाड आसत जाल्यार आदळून पडना जावंक उजवाड आमकां आदार करता. म्हणटच उजवाड काळोखांत आमकां आदार करता. दुसरे सुवातेर उजवाड वस्तूंचें मोल आमकां दाखयता. एका काळकी कुळांत 1 किलो आमी भांगर दवरलें जाल्यार आनी तसलेंच रुपें दवरलें जाल्यार काळोखांत दोनूय वस्तूंचो एकूच मोल कशें दिसत. पूण जेन्ना उजवाड ह्या रुमांत ह्या कुळांत आयलो तेन्ना खंयचें भांगर खंयचें रुपें आमकां गमता. म्हणटच वस्तूचें मोल उजवाड आमकां दाखयता. आनी तिसरे सुवातेर उजवाड वाड जावंक आदार करता. आमी जाणां खंयचेंय एक झाड आमच्या जनेलाचेर दवरलें जाल्यार तें सुर्याच्या किरणाक वेता आनी सुर्याची किरणां घेवन हें झाड वाडटा. फोटोसिंथेसीस आमी म्हणटा ताका. म्हणटच उजवाड वाड जावंक आदार करता. आयज जेजू जेन्ना म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड कसो आयला, हीच उजवाडाची कर्तृत्व एके भाशेन जेजू आमकां आमचें सगळें करून दाखयता. जेन्ना आमच्या जिविताक जेजू हो उजवाड जाता तेन्ना काळोखी कर्तृत्व पयस सावन जेजू आमकां आमच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा. तोच एक उजवाड जाता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां उजवाडान भरता. दुसरें म्हणल्यार उजवाडी जिविताची आमचें मोल जेजू दाखयता. खोर्ने तर आमच्यो उजवाडी जाल्यो आमकां आमचें मोल वाडटा. एके भाशेन देवाची भुरगीं आमी जाता आनी फातकाक पाट करून उजवाडाची कर्तृत्व जावन आमचें मोल एके भाशेन वाडटा. आनी तिसरे सुवातेर जे भाशेन वाड जाता झाडाची ते भाशेन आमचीय वाड जेजूचो उजवाड घेवन जाता. ताची उतरां आयकता तो बापाची उतरां आयकता. ताका पळयता तो बापाक पळयता. हे भाशेन बापा मदलो आनी ताचे मदलो संबंद जेजू दाखयता आनी उजवाडांतल्यानूच बापाक आमी ओळखूंक पावता म्हूण शिकयता. होच जेजूचो उजवाड घेवन आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन बार्नाबास सावलू होच उजवाड जेजूचो दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आमकां दर एकल्याक होच उजवाड जेजूचो घेवंक आनी तोच उजवाड आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां बावतिजमा वरवीं हो कायदो आसा. म्हणटच ज्या दिसा हो उजवाड आमी घेतलेलो बावतिजमा दिसा तोच उजवाड जेजूचो आमी दुसऱ्यांक फांकूंक वावुया. आमची पातकां धुवन काडून निर्मूळ गजान तुका भोपूंक देवा आनी मनशा मोदें सोंदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्गदेवा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्फोड मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूची ओमळी कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या गेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमो पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उबजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तशे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचार आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगत्याची कास, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू, आमी ओवणो खाता आनी एका सितलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलीत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्यार हो जांकां हांकां पळोवन हांगासर वांटो घेवंक मेळना.
तांची सगल्यांची दया कर. कितें भाशेन कश्ट जाल्या ह्या पिडेक लागून ह्या भावा भयणांची काकलत कर. जायते जाणां जे आपआपणाच्या गांवांत आमचेच इंडियेक लोक वेतात तांकां सुरक्षीतपणी तांच्या जाग्यार पावय. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन 2 रुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संख्या येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो संख्या दी आनी आमी आमची चुकलेल्यान बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेनांत रेखतां. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या 2 दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जावची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत चलचना म्हणटलो जेजू ओपळे आसा. होच जेजू आमकां आपल्या उजवाडान व्हरता. ताका आमी शेवतांव दी आनी ओत्मीक वाटेन घेतांव दी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if
you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. स्वामी म्हणटा, तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक, तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्परा विसय. प्रार्थया. कोणवळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमचे आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे असू. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार एलचेर. आमचो देव